परशुराम महाराज की जय, परशुराम महाराज की जय, परशुराम महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, परशुराम महाराज की जय, परशुराम महाराज की जय, परशुराम महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर परशुरामाचा जय हो, भगवान परशुरामाचा जय हो, भगवान परशुरामाचा जय हो, बोलो बोलो भारत माता की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, भगवान परशुराम महाराज की जय, भगवान परशुराम महाराज की जय, भगवान परशुराम महाराज की जय। गजानन महाराज की जय, श्री ग्रामदेवता महाराज की जय। सुख करता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची, पुरवी पुरवी प्रेम कृपा
सर्वांगी सुंदर वृषेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे माना कामना पूर्ती जय देव जय देव नागजिता पराजित गौरी कुमारा चंदनाची उठी कुमकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा झुळझुळती नूपुरे चरणी घालरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन माते माना कामना पूर्ती जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर फणीवर बंधना सरळ सोंड वक्र तोंड त्रिनयना दास रामाचा वटवाहे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे माना कामना पूर्ती जय देव जय देव लखोटी विक्राळा ब्रह्मांडी माळा विषेखंड काळा त्रिनेत्री काळा लावण्य सुंदर मस्तकी बाळा हे दुनिया जल निर्मळ वाळे जुळजुळा जय देव जय देव जय देव जय देव जय शिवशंकरा आरती वो वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव जय देव कर्पूर गौरा भोळा नयनी विशाळा अर्धांगी पार्वती सुमनांच्या माळा युवतीचे उदरण शिवकंठ निळा ऐसा शंकर शोभे उमा वेलाळा जय देव जय देव जय देव जय देव जय शिवशंकरा आरती ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव जय देव जय सागर मंथन पै केले रामाजी अवचित हळहळ घेऊटले हे द्वार पाणे भाषण केले नीळकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव जय देव जय देव जय देव जय शिवशंकरा आरती ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव जय देव रंगांबर फणीवर सुंदर मदनारी पंचानन मनमोहन मुनिजन सुखकारी शतकोटीचे बीज वाचे उच्चारी रघुकुळ टिळक रामदासांतरी जय देव जय देव जय देव जय देव जय शिवशंकरा आरती ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव जय देव भारी तुझ विण संसारी अनाथ नाथे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणाचे वारी हारी पडलो आता संकट निवारी जय देव जय देवी महादेवी महिषासुरमर्दिनी सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देव जय देवी माता तुझायचे नाही तारी शमलो परंतु ना बोले काही काही विवाद करिता पडलो प्रवाही हे तू भक्ता लागे पावस लवलाई जय देव जय देव जय देवी महादेवी महिषासुरमर्दिनी सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देव जय देव प्रसन्न होती निर्दाशा क्लेशापासून सोडी थोडी भवपाशा अंबे तुझ वाचून गुणपुर विलाशा नरहर तल्लीन झाला पद पंकज रेषा जय देवी जय देवी जय देवी महादेवी महिषासुरमर्दिनी सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी जय देवी चढाऊ शोभे तिलकलिंग ओम जय शूधारी राम श्याम घन केशा शीर्ष जटा बांधी स्वामी शीर्ष जटा बांधी सुजन हे रुद्रमय सुजन हे रुद्रमय दुष्ट दलन आंधी ओम जय परशुधारी मुखरवीत विराजत रक्तवर्ण नयना स्वामी रक्तवर्ण नयना दीनहीन गोविप्रण दीनहीन गोविप्रण रक्षक दिन रैना ओम जय परशुधारी कर शोभित वर परशु निगमागम ज्ञाता स्वामी निगमागम ज्ञाता
नवगंध चार शरवैष्णव ब्राह्मण कुलदाता ओम जय परशुधारी माता पिता तुम स्वामी मीत सखा मेरे स्वामी मीत सखा मेरे मेरी बिरद संभालो मेरी बिरद संभालो द्वार पड़ा मेरे ओम जय परशुधारी अजर अमर श्री परशुराम की आरती जो गावे स्वामी आरती जो गावे पूर्ण शिव साथी पूर्ण शिव साथी सुख संपत्ति पावे ओम जय परशुधारी ओम जय परशुधारी ओम जय परशुधारी तुझे प्रेमे आलिंगनानंद पूजन भावे वाय नमणे नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसिद्धिदेवा भूतात्मना वा प्रकृतिस्वभाव करोमि यज्ञं सकल परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे परशुराम महाराज की जय सियावर प्रभु रामचंद्र की जय विनायक तकली पिनर घ्यायचा परशुराम महाराज की सियावर प्रभु रामचंद्र की भारत माता की नैवेद्य सकल दोन यो एकच काढूया रे काढून ठेवूया
एक काम कर हे दोरया दाखयता हे समुद्राक मागीर दाखयता थंय ते बॅगान दवरून एक हांगा घातलें प्रोग्रामाक एक लाडवाचें आनी हे जालें सगळें पळय दवरला आतां 3 फावटी उदक सुदा स्वरप्रोशनं समर्पयामि हस्तप्रक्षालं समर्पयामि मुखप्रक्षालं समर्पयामि फूल घे रोदनार्थे चंदनं समर्पयामि मुखवासार्थे फुलं सतांबूलं समर्पयामि मदिरा हो विष्णूचो 6वा अवतार तशेंच 7 जे चिरंजीव आसा त्याच्या पैकी एक चिरंजीव म्हणजे परशुराम भगवान. आता चिरंजीव म्हणजे कोण? जो अजूनही सगळीकडे भोवता आणि ज्याचा वास असा अशा तरेचो परशुराम भगवानाक आशीर्वाद असा. कारण धर्म संस्थापनार्थाय तेका तेजे कार्य करपा जाय म्हणून तेका हांगासर तसो दवरलेलो आसा. आणि हेच्या फाटल्यान एक जो कल्की अवतार म्हणून जावपाचो आसा जाल्यार त्या टायमाचेर भगवान परशुरामाची भूमिका कितें आसतली जाल्यार ह्या कल्की जो अवतार आसा त्या कल्की अवताराक ट्रेनिंग दिवपाचें काम आसा पळय ते भगवान परशुरामाचेर सोडिल्लें आसा. म्हणून परशुराम भगवानाचे हे अस्तित्व विश्वान भितर सगळे कडेन आसा, पूण प्रामुख्यान ते गोंयान आसा आणि ह्या जाग्याचेर आसा. ते अशाक लागून की जेन्ना 21 वेळा क्षत्रियाचो जे सुबेद आशिल्ले अशा तरेचो क्षत्रियांचो विनाश केल्यानंतर तेंच्यांनी तांकां दिसलें की ती भूमी जी आसा ती रक्तान माखलेली आसा आणि आपूण खंयची तरी नवीन भूमी जी आसा ती आपल्याक जाय. जाल्यार त्या टायमाचेर ती भूमी दान केल्यानंतर तेंच्यांनी एक नवीन भूमी तांकां जाय आशिल्ली आणि रक्तविरहीत म्हणजे रक्ताचो थेंब सुद्दां न पडलेलो अशी जागा तांकां जाय आशिल्ली. आता अशी जागा जी आसा ती खंय मेळटली जाल्यार ती समुद्राच्या पोना मेळटली अशा तरेचो हें आशिल्लो. म्हणून तेंच्यांनी हांगासर येवन समुद्राक आव्हान केलें की म्हाका रावपाक लागून जागो जाय, तेन्ना तूं मातसो फाटीं चल आनी आपल्याक जागो करून दी. समुद्रान तो तेका खबर आशिल्लो भगवान परशुराम कोण तो, परंतु तरी आसतना तेणें मुद्दम शक्तीची परीक्षा घेतली भगवान परशुरामाची आणि तेणें सांगलें आपूण फाटीं वचना, तुका जाय तें कर. तेन्ना भगवान परशुरामाक राग येयलो आणि तेणें आपल्या हितूंतल्यान बाण काडलो आणि बाण काडून तो जेन्ना सोडलो तेन्ना समुद्र फाटी गेलो. आणि अशा तरेन गोवा आणि कोकण प्रांत जे आसा ते तयार जाले. म्हणजे ताका लागून गोमंतकाचो ह्या गोंयच्या भूमीचो जनक कोण आसा जाल्यार तो भगवान परशुराम. जाल्यार तो ह्या डोंगराचें म्हत्व कितें जाल्यार ह्या डोंगराचेर जेका भस्माचो डोंगर म्हणटा तो भस्माचो डोंगर बेश्टोच न्ही, लक्षांत दवरा. जाल्यार ह्या डोंगराचेर भगवान परशुरामान आपलें जें अस्तित्व म्हणजे शरीर जें आसा तें हांगासर त्यागलेलें आसा. आणि ते कशा रितीन त्यागलें जाल्यार तेणें हांगासर स्वताच्या शरिराचो याग केल्लो म्हणजे यत्न केल्लो आणि स्वताक भस्म केल्लो. म्हणजे स्वताचें शरीर जें आसा तें भस्म केलें आणि त्याच्या नंतर जे आत्मारुपी जें लिंग आसा तें जें आसा तें समोरच्या समुद्रान व्हरून तेणें दवरलें. कळ्ळें न्ही? म्हणून आयज हांगासरली पुजा जाल्या नंतर वयच्या पयलीं आमी समुद्राची सुद्दां पुजा करतले. खरें तर नॉर्मली हो अक्षय तृतीयेचो दीस आसता, पूण तिथीन भितर काही बदल जाल्ल्या कारणान
ती आयज सांजची 4 वरांचेर सुरू जाली आणि ताका लागून प्रदोष काळान भगवान परशुरामाचो जन्मोत्सव साजरो करतात म्हणून हो 29 तारखेक येयलो आणि फाल्यां 30 तारखेक अक्षय तृतीया अशे तरेचो हो इतिहास आशिल्लो. आम्ही हांगासर परशुराम टेकडी म्हणटात आणि म्हाका दिसता आमदार जाल्या उपरांत हांगासर कितलेशे फावटी मारले हांगासर खूब प्रयत्नय केले हांगासर कितें तरी डेव्हलप करपाचे एक स्टॅच्यू बरो व्हडलो परशुरामाचो हांगासर घालचे म्हणून. सो आमचे अजून पर्यंत प्रयत्न चालू आहात. तुम्ही सगळे भक्तगण हांगासर येयले आहात भगवान परशुरामाचे. तुमकां इतकें एश्योर करता मांद्रे मतदारसंघात हे स्टॅच्यू हो डेफिनेटली आसतलो कित्याक आमी हांगासर परशुरामाची भूमी म्हणटात आणि आतां सांगल्या प्रमाणे आमी आमचें अस्तित्वच विसरल्यात. आमचो मूळ कितें आहा तो विसरला आणि हांव हक्का म्हणजे आयज जेन्ना जयंती आमचे हे जन्मोत्सव आहा त्या निमित्तान सांजच्या टायमार तुमचो हो कार्यक्रम हांवें कांयच कार्यक्रम दवरला कित्याक हांव सगळ्यात व्हडलो भक्त परशुराम भगवान परशुरामाचो आणि म्हाकाय खूब इच्छा भगवान परशुरामाचे इतिहास आनीक हांव गांवांत येवन कितलेशेच फावटी आमचे ज्येश्ठ आहा तेंचे कडेन विचारता हे इतिहास कितें आनी जाणा जावन घेता कित्याक आयज आमकां गरज आहा हे आमचे ल्हान ल्हान भुरगीं म्हणजे फुडली पिढी आहा तांकां हे म्हत्व कळपाक कित्याक जे मूळ आमचे जे हांगाचे गोंयचे मूळ हांगाच्यान फुडें सरोंक जाय जाल्यार आमच्या भुरग्यांकूय ल्हान ल्हान खबर आसूंक जाय. तुमकां एकूच बारीकशें एक उदाहरण दिता म्हणजे आमचें म्हत्व गोंयचें कितें तें. पयलीं म्हटल्यार गोंया कित्याक नांव पडलें गोवा म्हणटात. गोवा म्हटल्यार गऊ गाय आनी गाय ही कितें ही गाय म्हटल्यार परशुराम भगवान परशुरामाची गाय. हांव वाराणसी काशी गेल्लो आणि म्हाजो मित्र आहा तेचो वडील आहा ते सिनियर मोस्ट रिटायर्ड ते आणि म्हाका फर्स्ट टायम मेळ्ळा गोंयच्यान येयला काय म्हटलं गोंयच्यान येयला. अरे वा भाग्यवान तूं म्हणून आमच्या भगवान परशुरामाच्या भुमीचेर येयलाय तूं म्हणून. ही उतरां ते जाणट्यांची थंयसर काशी बसून म्हणटात आणि ते आपणाक वंशक म्हणटात काशीचे. काशी आणि गोंयान व्हडले लिंक आहा म्हत्व आहा हे आयज आमकां जाणा जावन दिवंक जाय आख्ख्या जगाक. हांगा पर्यटन स्थळ आहा पूण कितें इम्पॉर्टंट ते इम्पॉर्टन्स कळोंक जाय. हांवें ते म्हज्या मित्राच्या वडिलांक विचारले कित्याक लागून म्हटलें तुवें. तेणी म्हटलें जे भगवान परशुरामान गोंयांत केला हे गोंय हे भगवान परशुरामाचे आणि हे नाव पडलां गऊ ते गायी वयल्यान. आणि ही गाय आमच्या अख्ख्या हिंदुस्थानान देशान भारतान जी गाय आहा ते ब्रीड आउटसायड ब्रीड म्हणजे भायल्या देशांतले ब्रीड आणि गाय गांवठी गाय आमी म्हणटात गोंयची ती ओरिजिनल भगवान परशुरामाची गाय. आणि तेचे म्हत्व म्हणजे श्वेत कपिला म्हणून इम्पॉर्टंट म्हणजे हे इम्पॉर्टन्स आहा गायींचे. आणि ते गाय म्हणटात ती भगवान परशुरामाच्या टायमाचेर तेणी म्हणजे ओरिजिनल इंडियन ब्रीड म्हणटात हे परशुरामाची गाय जी गोंयची ओरिजिनल गांवठी गाय. म्हणजे इन शॉर्ट तुमकां एक स्टोरी एक बारीकशी सांगली भगवान परशुरामाची. सो हे खुबशे इतिहास आहा तो आमकां कळपाक जाय आमच्या भुरग्यांक कळपाक जाय. आणि जे भगवान परशुरामाचे म्हणजे तुम्ही म्हणटात आतां म्हाका दिसता सगळ्या गोंयच्यान लोक हांगासर येयलेले आहात खूब बरें दिसता. फुडल्या फावट हेच्याहून बरो करया वांगडा रावन करया कित्याक म्हाकाय खूब उमेद आहा भगवान परशुरामाचें कितें ना कितें करपाक उत्सव ह्यो साजरो करपाक. आणि डेफिनेटली आमी फुडल्या वर्सा ह्यो करतले बरे भशेन करतले. आणि इतले उतार दिता सगळ्यांक की फुडल्या वर्सा पयलीं भगवान परशुरामाचे आयडेंटिफिकेशन म्हणजे मांद्रे मतदारसंघात डेफिनेटली असले. स्वस्ति साम्राज्यं भोजनं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टराज्यं महाराज्यं मतिमतमयं समस्त पर्यायी सर्वत समुद्र पर्यायी कराळिति तदस्य श्लोको भगितो मरुतो परवेष्टारो मरुष्याव संगृहे अविशितक्ष कामपि विश्वदेवा सभासतैति. ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्. ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्. ओम महालक्ष्मी च विद्महे लक्ष्मीपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्. मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि.
सगळेजण हात जोडा, एक सांगणे करूया. माईक माईक भगवान या भूमीचो तू जनक जावन आसा आणि आयज तू या भूमीचो जनक जाला म्हणूनच आमी हे जे गोंयकार आसा ते हांगासर रावपाक शकले. आमचो जो वास आसा तो हांगासर त्या परशुराम भूमीचेर जालो. तेन्ना ह्या सगळ्या भक्तगण जे वेगवेगळ्या भागांतल्यान गोंयच्यान हांगासर येयल्ले आसा आणि आयज ह्या पुजेचे यजमान जे आसा ते हांगासरले आमदार, त्या सगळ्यांचेर तुम्ही भरभरून कृपा आशीर्वाद दवरचे. तसेच सगळ्याचे इच्छित मनोकामना परिपूर्ण करून सुख समृद्धी समाधान यश प्राप्त करून दिवचे. अडलेले नडलेली जी कामां आसा ती मार्गी लावची. संपूर्ण गोंयकारांचेर, हिंदू जनतेचेर, बांधवाचेर तुवें तुजो कृपा आशीर्वाद दवरून ज्या ज्या जाग्याचेर अन्याय जाता त्या त्या जाग्याचेर तुवें उबे रावचे आणि सगळ्यांचे आसा कल्याणकारी अशे विश्वाचे स्वरूप तुवें ह्या गोंयांक कल्याणकारी अशे स्वरूप प्राप्त करून दिवचे. आणि सगळ्यांक जेंका संतती ना तेंका संतती, जेंका संपत्ती ना तेंका संपत्ती, जेंचे बरे आरोग्य ना तेंका बरे आरोग्य, जो शेतकरी आसा तेका शेत बरे पिकचे, तसेच हवामान बरे उरचे. जे जे लोक कष्ट करता, मेहनत करता, जे बरे इच्छा मनोकामना दवरून कार्य फुडें व्हरता ते सामाजिक क्षेत्रात, तसेच औद्योगिक क्षेत्रात, तसेच शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सगळ्या क्षेत्रांनी सगळ्यांचे भरभराट करून दिवची, कल्याण करचे, रक्षण करचे आणि बरे करचे. श्री परशुराम भगवान की, श्री परशुराम भगवान की, श्री परशुराम भगवान की.